काळजांदोरून ताची भक्ती आपली करून तुझे बोली काबोजो जेजू बरी जिवीत सोडू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून सारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. निमाय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी जेजू मारी जुसे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब मनयता आनी खेरीत आशिर्वाद आयज आमच्या कुटुंबांक देखून आयज तुमी सगळीं कुटुंबांक कशीं बाराबर बसल्यात माय पाय भुरग्यांकूय खेरीत आयज आशिर्वाद होली इनसन्स डे. आयज आमी त्या भुरग्यांचो उगडास करून आमच्या भुरग्यांक खेरीत आशिर्वादूय दिता. देखून हे मिसाचे भेटीन आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन आमी आयज मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया सिसिलियो आनी लिना नुनीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयच्या मिसाची मांडावळ आमची दोतोनीचीं भुरगीं करतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमचे फिरगोजीन लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात रेना दोरादो आनी किंबली नोनीस. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा खेरीत येवकार आमचे फिरगोजेन फादर न्यूटन फेर्नांडीस आमचो गोंयचे दियोसीसीचो आनी आमची गोंयची दियोसीस दामानाक आसा. दामान म्हणल्यार जाणाय न्हू खंय तें. दामान म्हणल्यार गुजरात आहात थिंगा. तर थिंगाय बीन आमची गोंयची पवित्र सभा एक्सटेंड जाता. आनी आयज ह्या दिसांनी दामांची पवित्र सभेचे वांगडी आमच्या गोंयांत आसात. तांतलो एकलो फादर न्यूटन फेर्नांडीस आयज 5 भुरग्यां बराबर आमचे फिरगोजेन आयला. ह्या दिसांनी आख्खे गोंयचे पवित्र सभांनी ते भेट दितात आनी आपणाचेंय जिवीत सांगतात. कितें जाता थिंगासर आमकां खबर ना, आमचो कनेक्ट ना तितलो. तर आयज तांकांय आमी आमचे फिरगोजेन येवकार दिता, माय मोगाचो येवकार. आनीक दामानाच्या मिसावान जो वावर कोत्तात आमचे यादनीक तांकां, तशेंच आमची मोटवाशी भयणो सिस्टर्स काम करतात. जायते कॅटिकिस्ट आसात ते वावर करतात. भुरग्यांची जायते भाशेची आकारणी जाता, कुटुंबाची आकारणी जाता. ह्या सगळ्या बऱ्या वावरा पासत आमी देवाक आर्गां दिवन तांचे पासत ह्या मिसान खेरीत भाशेन मागुया. फादर न्यूटन तुका आनी तुज्या सगळ्या सांगात्यांक आमचे फिरगोजेन येवकार. आयची मिसाची भेट फादर न्यूटन आमचे पासत आनी आमचे बराबर भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोंकणी भाशे अशी एक मनांनी आसा, घर फातरांनी बांदता, घराबो मनशांक कोडटा. आयज आमची पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची परब समोरताना अशें गेलता. पवित्र कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबीक जिविताच्या वर्तेपण उखलूंक दवरुया. पाप सॅट फ्रांसीस आमरोईस लायतित्यांक 52 हातून असो संदेश दिता. कुटुंब जावं आसा एक सोत जूंय भावार्थ जिवो जाता आनी भावार्थान जिवीत वाडटा. तशेंच पवित्र कुटुंबांतल्यान
बागेवोन जेजू मारिया आनी जेजूचें देखीवोन जिवीत आमच्या मुखार दवरूंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक तांची देख घेवन आपल्या कुटुंबीक जिविताचे वर्तेपण उखलूंक दवरूंक कृपा मागुया. तेच परी आयच्या दिसा आमच्या फेरगोजांनी आनी आमच्या महादोन प्रांतांत 2025 उत्सवीक वर्स सोंपयता. ह्या उत्सवीक वर्सा आमकां पवित्र सभाचो उलो आसलो. बोरवासाची यात्राकारां आनी जावंक तर आमी जण एकलो बोरवासो दितेली जिवी मंदिरांत जावंक हे परी मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतना आमी आमच्या कुटुंबाचो उगडास करता. तशेंच आज आमी ह्या ल्हान भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले, तांचेर आशिर्वाद आमी घालतले. तर ह्या वेळार तुमच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक वांगड्याचो तुमी उगडास करात. जावं शापाय शामाय, आवय बापूय, भुरगीं थोडणाटी आपल्या आवय बापायचो, शापाय शामायचो आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांचो उगडास करचो. देवान आमकां सगल्यांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक, राखूंक, सांबाळूंक ह्या वेळार आमी मागुया. आनी ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी सगळीं चुकता. आवय बापूय कशीं चुकता, भुरगीं कशीं चुकता. तर ह्या वेळार हे प्राचित रितीन आमी वांटो घेवया. सगळे कुटुंब देवानूच घडोवन हाडल्यात. कुटुंब आनी कुटुंबाचे वांगडी. बापूय, सौम्य जेजू पवित्र कुटुंबांत जेजू झुजे वावर करून आपलो गोराबो पोसतालो आनी मारिया आपल्या पत्नीच्या हुस्क्या गोतींनी आपुणूय वांटो घेतालो. आमी बापूय कशें आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण वळखून आमकां आसलोली जबाबदारी पाडूंक जाय ते फावट चुकल्यात. सोमिया काकुटकर, सोमिया काकलुतकर, आवय, क्रिस्तांव जेजू हुस्के खोती काडून मारिया सांडलेल्या जेजूक सोदूंक भोंवता. आमी आवयो कश्यो आमच्या भुरग्यां सवें दाखोवंक जाय आसलो तो हुस्को दाखोवंक चुकल्यांत. तांच्या बापायचो आमी गुन्यांव केला आनी आमच्या भुरग्यां सवें आसलोलें बरेंपण आमी पळोवंक ना. क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकलुतकर, भुरगो, सौम्य जेजू तूं तुज्या आवय बापायक खालतो रावून तांचे सांगाता तांकां मान दिवन जियेलो. आमी भुरगीं आमच्या आवय बापायक खालती रावूंक आनी तांच्यो हुस्के खोंती उणें करूंक वावरूंक नात. सोमिया काकुटकर, सोमिया काकलुतकर. आनी चोर पडदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Moimandeva kunzorgi moimandeva moimandeva kunzorgi moimandeva moimandeva kunzorgi moimandeva amituka nomakota amituka Inwasa tuja tor oivowa paso amituka vakanta Soumya Jesu Christ
तूं संसाराचे पाप काडटा आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे नित्या पोवी आत्म्या सांगा मोहिमान देवा कून सोर्गी मोहिमान देवा मोहिमान देवा कून सोर्गी मोहिमान देवा मोहिमान देवा कून सोर्गी मोहिमान देवा ह्या वेळार सगळीं आमी आमचे दोळे धांपूया. एवरीबडी क्लोज युअर आयज. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय पासत मागचें, आपल्या भाव भयणां खातीर मागचें, वडिलांनी आपल्या भुरग्यां खातीर मागचें, आपल्या वावर धंद्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे शेगून वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या गोराब्याच्या संतोशांत सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशी कर. हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेव क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्या उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या घोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा पोरी. जो आपल्या बापाक मान दिता तो आपल्याच भुरग्या बरोबर संतोश भोगतलो, ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयची समाधान करता तो सर्वेस्पोराची समूर्त पालता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यान्यान असोक्त जायत जाल्यार पोरयान तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापा तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेंत तुमी गिरेस्त जावन सगल्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताच्या वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटांत
आसलोल्यांक सोंपता तशें तुमचे घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो तुमच्या पोतिनीच्यो मोग करात आनी तांचे थंय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटांत आवय बापायक खालती रावात हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूड जातलीं. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणी तुमी गिरेज जावं. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. माथ्यो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पुर्यान तुंय राव. तर हेरोद बाळकाक नाच करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच रातीक इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रोवेदे उदेशी सांगलोलें तें उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. हेरोद मरतूच देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हटलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदी सुवातेर आर्केल्या जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी स्वप्नांत ताका देवान शिटकायलो देखून गालिलिया प्रांतांत गेलो आनी नाजरेत म्हणटात त्या नोगरांत वचून ताणें तिखान केलें. ताका नाजरेतकार म्हणटलीं अशें बाकणारां उदेशी सांगलोलें तें हे परी पाळून आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिय भाव भयणांनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाची परब करता. मारये, जुजे आनी जेजू हो पवित्र कुटुंब आमी तांकां म्हणटा. तर आमचें कुटुंब कसलें काय?
आमचे कुटुंब पवित्र न्हय काय? आमचेय कुटुंब पवित्र. जेन्ना लग्नीक संस्कारांत देव आमकां मागता, आमकां देव पवित्र करता. आमी जेन्ना कुटुंबांत एका भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना हो भुरगो सगळ्या वायटा विंगडा ताका कांयच वायट आसना. ही इज प्युअर एंड यू कॅन कॉल अ स्मॉल चायल्ड अ सेंट. भाग्यवंत भुरगो. पूण वाडटा हो भुरगो जसो करण्यो करता आनी शेवटाक जेन्ना आपले निमणे दीस तो जियेता, बरें जिवीत जियेला जाल्यार एक भाग्यवंत मनीस मेलो अशें आमी म्हणटा. जल्मतना तो भाग्यवंत आसलो. आपल्या करण्याक लागून ताका मागीर शेवटाक भाग्यवंत म्हूण नेमलो. तेच भाशेन दर एक कुटुंब पवित्र. देवान तो संस्कारला आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घातला. पूण जे भाशेन आमी जियेता, जे भाशेन आमी वागता, शेवटाक पर्यंत तो पवित्र कसो जियेता, हो कसल्या संदर्भांत तो जियेता तें आमचेर आसा. पूण कुटुंब घडलो तेन्ना तो पवित्र आसलो. तर पवित्र कुटुंब आमी कशे भाशेन जियोचो हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां देव उगडास करता. एक बापायन माणसुकेचो बापूय जावचो, देखीवंत बापूय जावचो, आपल्या कुटुंबाची काळजी ताणें घेवची. आयज काल आमच्या जिवितांत आमी ल्हान आसले तेन्ना पयलें कितेंय तरी आमचे आवय बापूय कितें वायट केलें जाल्यार देखून, कितें वांकडें सांगलें, वांकडें म्हणचे आमी बरें केलां आसतनाय आमकां तापयली जाल्यार देखून आमी ओगीच रावताल्यो. आमी ओगीच रावताल्यो कित्याक आपल्या वडिलांक मान आमी दिताल्यो. पूण आयच्या काळार वेळ काळ बदलला. भुरग्यांक जरी तर आमी बेश्टी तापयली जाल्यार भुरगीं आमकां विचारतलीं, वाय यू आर शाउटींग एट मी ममा, आय हॅव नॉट डन एनीथींग रॉंग. हांवें कितेंच वायट करूंक ना, कित्याक तूं म्हाका तापयताय. आनी अशेच भाशेन आमच्या जिवितांत चलता तेन्ना भुरगीं कितें करतात, आवय बापायचे देखीन वाडटात. भुरगीं आतांची अशी आमकां जबाब दितात. जेन्ना आमी तांकां हें तें करूंक सांगता तेन्ना भुरगीं आमकां विचारतात, मामा यू आर नॉट डुईंग, वाय यू आर टेलिंग अस टू डू. प्रिच्या भाव भयणांनो, जर आमी तें करिना आमचीं भुरगीं ती करची नात. ताका लागून पयलीं आमीच आमच्या जिवितांत एक देवाच्या उतराचो नमुनो जावंक गरजेचें. जायतीं आमी कंप्लेन करता, आमचीं भुरगीं मिसाक येनात, येवंक सोदिनात फादर, तीं आपल्याक जाय तशीं वागतात फादर, जायतीं आमचीं उलयतात. कित्याक लागून घडटा काय? ल्हानूच आसतना सांगूंक जाय आसलें तेन्ना आमी सांगूंक चुकल्यांत काय? वाडटोच भुरगीं मागीर आपल्याक जाय तशीं वागतलीं. आमी अशेंय म्हणटा, आडां घोट जातोच कांय करूंक जायना, मोव आसतनाच ती निटायेर घालूंक जाय. भुरग्यांक जर आमी मार्गदर्शन करतले ल्हानूच आसतना करूंक जाता. वाडटोच भुरगीं आपल्याक दिसता तें बरें दिसता ते प्रमाणे तीं भुरगीं जियेतात. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत पवित्र कुटुंबाची आमी देख घेवया. आमचोय कुटुंब पवित्र हें मोतीन हाडुया. इफ यू डोंट बिलीव दॅट युअर फॅमिली इज होली, इट विल नॉट लीड यू टू होलीनेस. तुका जर तुजो कुटुंब पवित्र म्हूण तुका विस्वास ना, तुज्या कुटुंबांत पवित्रताय वाडची ना. तुज्या जिवितांत तुका दिसता देवाच्या मोगान म्हाका वाडची चड गरज ना, देवाच्या मोगान हांव वाडूंक प्रयत्न करिना, जाल्यार तुजो कुटुंबूय देवाच्या मोगान वाडचो ना आनी देवाच्या मार्गान तो चलचो ना. आनी तेन्ना आमी जायते अवघडायो आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता. जायते सगळे आमचे लागीं आसा,
घरांत सगळे आसून सुद्दां आमच्या कुटुंबांत सूख शांती आमकां ना. कित्याक आमच्या कुटुंबांत देवाच्या मार्गदर्शना खाली आमी चलोंक चुकल्या. आयचें दुसरें वाचप आमकां आणखी एक कुटुंबाचें उगडास करता. आनी तो म्हटल्यार आमचें ल्हान कुटुंबूच न्हय पूण व्हडल्या कुटुंबाची पयस सोबेची. आयच्या दुसऱ्या वाचपाच्या पयलेच वळींत देव म्हणटा आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी सगलीं एक कुटुंब. आतां आमच्या कुटुंबांत ल्हानच्या आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय भुरगीं आसात. भुरग्यान जर तर कितेंय वायट केलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सांगूंक भोंवतां काय? आमी दुसऱ्यांक सांगता काय म्हज्या भुरग्यान हें केलें तें केलें आमी सांगूंक भोंवता? ना. जें आमच्या भुरग्यान कितें वायट केलां तें आमी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करता आनी तें आमी दुसऱ्यांक कोणाकूच सांगोंक वचना. हेंच आमी दुसऱ्या सवेय करूंक गरजेचें. आमच्या शेजाऱ्याक दुसरीं आसात, दुसरे कुटुंब आसात, तांचें कितें वायट दिसत तर आमी रोखडेंच दुसऱ्याचें उलोवंक लागता. एक बारीकशी कीट आसा ती आमी तातूंत आनिकूय उजो घालता. अशें कित्येक कुटुंबांनी कित्येक वाठारांत घडटा. आमी आमच्या कुटुंबाचें लिपयता आनी दुसऱ्या कुटुंबाचें वाऱ्यार घालता आनी दुसऱ्याच्या कुटुंबांत आमी फूट घालता. प्रिय भाव भयणांनो, जे भाशेन तूं तुज्या कुटुंबाचें दुसऱ्यांक सांगोंक वचनाय, दुसऱ्या कुटुंबाचें तूं जिवीत विबाडी नाकाय. सगळ्यांच्या कुटुंबांत कितें ना कितें वायट आसाच. नो फॅमिली इज परफेक्ट. एका कुटुंबांत जर भुरगो वायट मार्गार चलता जाल्यार दुसऱ्याच्या कुटुंबांत एक बापूय पियोन कुटुंबाक त्रास करता जायत आनी तिसऱ्याचो कुटुंब एक आवयक लागून सगळोच विबाडलेलो आसत जाय. प्रत्येक कुटुंबांत वेगवेगळे तरेचे त्रास गोश्ट आसात आनी प्रश्न आसात. पूण हांव आनी तूं कोणूच न्हय दुसऱ्याच्या कुटुंबाचें नांव वाऱ्यार घालूंक, तांचे प्रश्न आमी भासाभास करून गॉसिप करून तांचे त्रास गोश्ट आमी वाडोवंक. देव आज आमकां दुसऱ्या वाचपांत तेंच सांगता, जसो तूं दुसऱ्याचो मोग कर, दुसऱ्याक मानान रेस्पेदान लेख. जे भाशेन तुज्याय कुटुंबाक तुका जाय दुसऱ्यांनी मानान लेखलेले दुसऱ्याकूय तुमी मानान लेखात. दुसऱ्याच्यो खोबरो करिनाकात, दुसऱ्याच्या कुटुंबांत उजो घालिनाकात. हें करता आसतना आयज हांव दामाव मिसांवाच्यान आयिल्लो आसा आनी थंयसरूय ही पवित्र सभा, दामावची पवित्र सभा आमचेच आर्च डायसीस ऑफ गोवा एन दामान ही एकूच पवित्र सभा. आनी थंयसर जीं मनशां आसात तीं आदिवासी मनशां आनी तांचे आदाराक आयज आयिल्लो आसतना तांचोय आमी उगडास करुया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचो कुटुंब पवित्र करूंक देवाची कृपा आनी बळ आम्हा समेस्तांक मागुया. ज्या मनशाक विस्वास ना तो देवाच्या विस्वासान वाडचो ना. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी देवाचेर आमचो विस्वास, आमचो भावार्थ आमी परगटुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेव क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरिताय जल्मलो, 5 पिलाता काल ताणें खूस सोंसले, ताका कुर्सां सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो,
सरपरिदा देवबापाच्या उजव्याक बसला. किर्तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमी देवाक उबारता तेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचोय आमी उगडास करुया. कितलीं जाण आमची बरी ना जावन आमची जाणटीं घरां आसात तांचे खातीर मागुया. आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी पात्रिनी आपला गोंगलीक वावर करतना कुटुंबात केरीत हुस्को दाखोवंक आनी चुकोय नासतना आपल्या पिरगोजेन आसलेल्या गरोब्यांक भेट दिवंक तांचे कुशळकायेन आनी दुखान तांणी वांटो घेतल्या पुरो मन बापा लागीं मागया. आमच्या सरकारी वडिलांनी गरोब्यांक बऱ्या पडटा तसले कायदे काडूंक आनी दुर्बल अस्कोत गरजेक आनी आकांताक सांपडलेल्या गरोब्यांचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां कृपा बापा लागीं मागया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. एक जागो पवित्र म्हूण समजून त्या जाग्यार लागू जातलो. और समजून आमच्या कुटुंबीक जिविताचे वर्तेपण सांबाळूंक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी आमच्या फिरगोजींनी आनी आमच्या महादोम प्रांतान 2025 उत्सवीक वरस सोंपयतना पवित्र कुटुंबाची आनी देख घेवंक चुकोय नासतना कुटुंबीक मागणे करूंक देवाचे आनी एकामेकाचे संबोधन व्हरूंक तशेंच एकामेकाक बरवसाचे नमुनो जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. मोगल बापा, ही आमची थोडीशी मागणी तूं मानून घे. आज आमी सोपुल्ल्या भुरग्याचेर आशिर्वाद मागता तेन्ना ह्या ल्हानशा भुरग्यांक तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायकूय सगल्या वायटा विघ्नांतली निवार. तुजे कुरपेन जिवंक मारे सुजे आनी जेजू भाशेन आपलो पवित्र कुटुंब करूंक वावरूंक तूं तांकां आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. गीत घेऊया C24 पेज 38 C24.
जिविताचे तुका वंतां आमचे वरदान तुका वंतां आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपुरदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मारेचे आनी भाग्यवंत झुजेचे विनोनी आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तीर दवर म्हूण कालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरान शासनाच्या देवा, सोर कालियान सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोद सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांत संवसार भोला तुज्या वैभवान, उजळणी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जोय, उजळणी तुका जोय जोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जीव क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुचूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पाचोत समोर फुंकची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराचें रगत. पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे वाचत आनी समेज मनशा वाचत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. Thank you.
जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडान सोडवूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आयज हे भेटेक हाजीर जाल्ल्या सगळ्या कुटुंबांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. भुरग्यांनी आवय बापायचें आयकचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो तर आवय बापायनी भुरग्यांक देखीवन जावचें. हें देणें आमी देवा लागीं मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरून राजीव क्रिस्ताच्या आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आखातांतली वाटाय. समय क्रिस्ता तुमच्या दोन भुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेपण म्हूण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हांसत्या तोंडान शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या उतरां प्रमाणे जेतात ते कुटुंब पवित्र करता ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस प्रसादाक गीत घेवया. D15 पेज 55. D15.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
भोव कोनवळ्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचा त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत सासणाक तुजो सांगात सोडूंक आमकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसात. आयज पवित्र कुटुंबाची परब आनी आमच्या महादोन प्रांतान 2025 उत्सवीक वर्साची संपादनी. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी दिनवासतांव फादर न्यूटन फेर्नांडीस आनी ताची सांगाती आयिल्ल्या भुरग्यांक दामावाच्या मिसावांचो इल्लोसो एक झलक आमकां फादर आतां सांगतलो. कितें कितें जाता थंयसर, कसलो वावर चलता, एक धाकटीशी माहिती आमकांय जाणा जावपाक. हे आमचे दियोसिसीन जे मिसावांचो जागो आसा थंयसर कितें जाता तें. गेल्ल्या आयताराचें दान इगोर्जेन जालें 53,790 रुपया, 53,790 रुपीज. दाबोलीं कपेलान 5,320 रुपया. सगळे मेळून 59,110 रुपया, 59,110 रुपीज. हें आख्खें कलेक्शन करीत भाशेन कम्युनियो इंडिया, जे आमचे CCBI, आमचे बिस्प आख्ख्या भारतान ज्यो गरीब इगर्जो आसा तांचे पासत हें कलेक्शन करता, थंयसर वेतले. नातालांचें कलेक्शन आमचें जालें, क्रिसमस कलेक्शन 66,560 रुपीज. येता त्या आयताराक सोमिया जेजूच्या आप परगोटणेची दोबाचीक परब. खेरीत भाशेन आफ्रिकेच्या मिसांवा पासत भेटयलेलो आयतार. 2 मिसां पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ 8:30 वाजता ऑल्टर सर्वीस. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसाक आसची ना, चोत्रायदोरची. शुक्रारा दिसाक सकाळीं 6:30 वाजता आसतली. आयताराचें मीस सोनवारा दिसा इगोर्जेन सांजेर 6 वाजता इंग्लीज मीस जातलें. दाबोलीं कपेलान मीस आसचें ना. दाबोलीं कपेलान सकाळीं आयतारा दिसाक 7 वाजता मिसाची भेट जातली. गिवींग ट्री आमच्या तरणाट्यांनी जी घातलेली आसा ती फुडल्या आयताराक सगळीं काडटली. थंयसर जे टॅक्स घातलेले आसा आनी कोणाकूय खुशी आसा तुमकां ती व्हरपाक, आनीक हे जे गिफ्ट्स आसात ते थंयसर हाडून दवरपाक जाल्यार ते आयच्या दिसाक तुमी करचें. आतां मीस जाल्या उपरांत आमच्या सगळ्या कुटुंबांक ह्या मिसाच्या आशिर्वादान कुटुंबांक खेरीत आशिर्वाद आमी दितले आनी भुरग्यांक खेरीत आशिर्वाद दितले. हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत ही मिसाची भेट जाल्या उपरांत आयज दोतोन आसची ना, पूण सगळ्या भुरग्यांक आमच्या संदेशकारांनी तयार केल्लो हो क्रिसमस कार्यक्रम सकयल स्टेजी लागीं जातलो. तुमी रावचें. फाल्यां सोमार सकाळीं आमच्या दुयेंती पासत आनी जाणट्यां पासत खेरीत मीस जातलें 8:30 वाजता. तुमच्या घरांत जीं कोण जाणटीं आसात, दुयेंत आसात, मिसाक येवपाक जायना तांचे लागीं पूण मिसाक येवपाक दिसता तांकां, तुमी मातशें तुमचो एरेंजमेंट करून तांकां हाडचीं. तुमकां जर तर कोणाकूय ट्रान्सपोर्ट जाय, एरेंजमेंट करपाक जाय जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक तुमी कळोवचें. ज्या कोणाक कुमसार जावपाक जाय तांकां मातशें बेगीन हाडचें. 8 वाजता ह्या मिसाचेर पवित्र तेलाची माखणी जातली आनीक आमच्या ह्या दुयेंती पासत खेरीत मीस 8:30 वाजता जातलें. सांजेच्या वेळार आमच्या गांवचे जे गार्बेज कलेक्टर्स आसात, सफाई कर्मचारी, तांकां आनी तांच्या कुटुंबां बरोबर हो सांजेचो कार्यक्रम 7 वाजता सुरू जातलो. तशेंच दाबोलीं कपेला लागीं सरप्रायज हो तियात्र बाय कॉमेडियन जॉयल 7 वाजता जातलो. ताच्यो टिकेटी 200 रुपया. 31वेर आमची सर्वीस, मिडनायट सर्वीस 11 वाजता सुरू जातली.
भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी देवाक दिनवासपाची ही आमकां रीत आनीक त्या उपरांत मीस. सकाळीं 1 तारखेर नवें वरोस आनी सायबीन मायचे भोव देवाचे मातयेचे परब आमी मनयता. सकाळीं मिसा 7 वाजता इगोर्जे लागीं, तशेंच दाबोलीं कपेलांत 7 वाजता मीस जातले. 8:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातले. रेजिना मुंदी प्रायमरी स्कूल कळोवंक लायता एडमिशन टू लोवर केजी आनी स्टँडर्ड फर्स्ट फॉर एकाडेमीक इयर 2026-27 5 तारखेर ते 17 तारखेर जानेराचे ऑनलायन एडमिशन्स चालू आसतली. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात, त्यो तुमी पळोवच्यो. लागू जातल्यांनी तुमच्या भुरग्यांचें एडमिशन ह्या आमच्या स्कुलान, रेजिना मुंदी स्कुलान करचें. खेरीत मिसा आंजेला वाज फ्रांसीस आमचो साकिस्तांव ताचे भयणीचें मीस जातलें 7 वाजता सोमारा दिसाक. 31 8 वाजता इजाबेल दा कोस्ता पयल्या वर्साचें मीस. तुमची देणगी एका बऱ्या देखणारान 10,000, एका बऱ्या देखणारान 5,000 आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 5,000 इगोर्जेक दिल्यात. आनी गुड सॅमरिटन फंड हाका एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया दिल्यात. तुमच्या ह्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. निमणो आशिर्वाद घेवचे पयलीं फादर न्यूटन आमचे लागीं 2 उतरां उलयतलो दामावांच्या मिसावां विशीं. जाणा जावया आमच्या हे 2 प्रांतांत हो मिसावांचो वावर दामावांच्या प्रांतांत कशे भाशेन जाता. प्रितच्या भाव भयणांनो, दामावाच्या मिसावाच्या नांवान ह्या वेळार हांव हांगासर आसां. आनी आर्च डायसीस ऑफ गोवा एंड दामान म्हणटा तेन्ना आमची पवित्र सभा, गोंयची पवित्र सभा जायतो आदार आमकां दामावाच्या मिसावांत करतात. हे कलेक्शन तुमचें आमकां थंयसर वावर करूंक येता. पूण आमचे ज्यो गरजो आसात त्यो वेगवेगळे तरेच्यो आनी हे पयशे तुमी धाडटात ते पास्टरल वर्क आनी दुसऱ्या कामाक वेतात. आतां हांव हांगासर कित्याक आयलां काय, जे भाशेन गोंयांत DSE आसा, डायसिजन एड्युकेशन सोसायटी आसा, तेच भाशेन आमची थिंगा दामावांत ज्ञानमाता एड्युकेशन सोसायटी आसा. थंयसर आमी आदिवासी भुरग्यांक शिकयता आनी फुकट शिकयता. त्या थंयसरल्या चडशा आवय बापाय लागीं घडो ना आनी ह्या खातीर आमी तांकां फुकट शिक्षण दिता. जायत्यो सवलत्यो आदी ज्यो मेवताल्यो त्यो आतां आमकां मेवनात. हे खातीर वी हॅव टू प्रोवायड देम युनिफॉर्म्स, वी हॅव टू प्रोवायड देम बुक्स, वी हॅव टू प्रोवायड देम वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज मिड डे मील. दनपारचें जेवण तांकां दिवंक जाय. आनी हातून जायतो आमचो खर्च जाता. पयलीं ह्यो आमकां सुविधा मेवताल्यो, आतां त्यो मेवनात. हे खातीर जायते आमकां दुडवांचो आदार जाय पडटा. आनी ह्याच खातीर आमी आयज हांगासर आयल्या. ह्या भुरग्यांक शिकयतना ह्या भुरग्यांक आमी आमचेशीं दवरता. कित्याक घरांत देर आर नो प्रॉपर स्टेबल हावजीस. जायतीं घरां जीं आसात तांची थंयसर रावन तांचे घरांत शिकोवंक दिवंक जावचें ना. पूण आतां जायतीं घरां बरीं आसात, पयलीं आसलीं तशीं नात. पूण तरी पासून घरांत शिकपाचो वातावरण ना. आनी घरांत शिकपाचो वातावरण ना म्हणटच त्या भुरग्यांक आमी आमचे लागीं दवरता, आमचेशीं दवरता आनी तांकां हॉस्टेलांत आमी दवरता. तर म्हज्या भाव भयणांनो, ह्या भुरग्यांक हें सगळें कोत्तलो जाल्यार जायतो खर्च जाता. आनी हें कोत्ताना अशे भाशेन तुमच्यांनी आमकां आदार करूंक जाता. ह्या भुरग्याचो 1 वर्साचो 1 year एक्सपेंडिचर ऑफ एड्युकेशन इज 6,000 रुपीज. एका भुरग्याक शिकयतलो जाल्यार आमकां एक 6,000 अशे सुबेजूच लागतात. मागीर ह्या भुरग्यांक आमी हॉस्टेलांत दवरता म्हणटच हॉस्टेलांत तांचो सेपरेट खर्च जाता 8,000 रुपया.
मिनिमम इज अरावंड 8,000 रुपीज. तर एका भुरग्याचो आमकां एका वर्साक खर्च जाता तो टोटल इज अरावंड 14,000, 14,000 ताचेकीन सुबेज जाता एक्चुली. आनी तुमचे लायक घडटा जाल्यार यू कॅन स्पॉन्सर वन चायल्ड. एका भुरग्याक तुमच्यांनी स्पॉन्सर करूंक जाता टोटल 14,000, ऑर तुका जाय जाल्यार तुजे घडटा तेशी 6,000 तुमच्यांनी एका भुरग्याचे एड्युकेशनाचे दिवंक जातात, वा ताचे हॉस्टेलाचे 8,000 तुमच्यांनी दिवंक जातात. तितलेच दिवंक जाय म्हूण ना. तुमी फूल ना पाकली जी आतां आमी तुमचेशी ट्रे भोंवडायतल्या, फूल ना पाकली जे तुमी दितात कितेंय जावं तें 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 रुपया कितें दितात ते देखून देवाच्या आशिर्वादान आमकां जायते आदाराचे जातात. ह्या खातीर तुमी आमकां आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. दुसरें आसा तें वी हॅव अ पॅम्पलेट्स. भुरगीं आतां भायल्यान पॅम्पलेट्स घेवन आसतले. 2 भाशेची पॅम्पलेट्स आसात. एक आमचे मिसांवान जे आमी काम करतात ती आमची म्हायती त्या पॅम्पलेटाचेर आसा, आनी दुसऱ्या एका पॅम्पलेटाचेर ताचेरूय म्हायती आसा, प्लस ताचेर अकावंट डिटेल्स आसात. QR कोड आसा, आनी ताचेर इफ यू वॉन्ट टू डू डायरेक्टली बँक टू बँक ट्रान्जॅक्शन ऑल्सो द IFSC कोड इज ऑल्सो देर, तोय आसा. सो तुमी ती पॅम्पलेटां घेवची. क्रिस्मसाक लागून नातालांचो काळ म्हणटच आमचो खर्च जायतो जालो आसतलो, आनी ह्या खातीर तुमच्यांनी मागीर देखून ह्या अकावंटान पयशे घालूंक जातात. बट जी कोण 5,000चे वयर घालतात, 5,000चे वयर जी घालतात त्यांनी त्या गुगल पे जावन दी, पेटीएम जावन दी, यू हॅव टू टेक अ स्नॅपशॉट ऑफ दॅट. तुमी ताचो स्नॅपशॉट काडचो आनी मागीर त्या QR कोडाचे वयर थिंगा एक मोबायल नंबर आसा, त्या मोबायल नंबराचेर तुमी तें धाडची, डिटेल धाडची. तुमी ही डिटेल धाडटा आसतना ही स्नॅपशॉट धाडची, तुमचें नांव बरोवचें आनी तुमचें एड्रेस बरोवचें. ही म्हायती आमकां गरजेची, कित्याक फॉर ऑडिट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे आस्क अस फ्रॉम वेर डीड यू ऑल गेट द फंड्स, खंयसून तुमी फंड्स हाडल्यात. सो फॉर ऑल दॅट स्टफ वी रिक्वायर द डिटेल्स. वी मे नॉट अनावन्स, तुमी पयशे दिल्यात म्हूण आमी अनावन्स करचे ना, बट फॉर ऑडिट पर्पज वी रिक्वायर इट. दुसरें म्हणजे तुमी आदार करतल्यात आनी हो बरो वावर फुडें व्हरोंक तुमी आदार दितल्यात म्हूण आमी आस बाळगिता. आदीं फक्त आमी ह्या भुरग्यांक मराठी मिडियम स्कॉलांनी शिकयताले. आतां आमी इन आ मिशन स्टेशन्स वी आर ओपनिंग इंग्लीश मिडियम स्कूल्स. ह्या भुरग्यांक दुसरें कोण शिकोवंक फुडें सरोनात. इंग्लीश शिकोवन ह्या इंग्लीश मिडियम स्कूल वी हॅव कम स्मॉल प्रोग्राम. आमी गेल्या 3 वर्सांनी आमी हांगासर येता ड्युरींग दीस टायम टू शो आ कल्चर, आमची संस्कृताय, आमची अस्मिताय दाखोवंक. आनी ह्या दिसांनी आमचो प्रोग्राम वेगवेगळे पॅरिशीन जाता. आयज तुमचे इगोजेन आमी मिसां समोर सेलिब्रेट करता जाल्यार दुसरे इगोजांनी आमी गेल्ले आसा. थंयसरूय तान कितें मेळटा तें घेवन आमी ह्या भुरग्यांक आदार दितले. तुमकां कोणाकूय आमच्या भुरग्याचो प्रोग्राम पळोवंक जाय जाल्यार आज सांजचे टुडे ऑन संडे ग्रेस चर्ची लागीं आमचो प्रोग्राम जातलो. इट्स अ शॉर्ट प्रोग्राम, 1 hour 15 minutes लायक दॅट. इट्स अ शॉर्ट देखावो कसो आमी दाखयता कितें आमच्या मिसांवान करता. तशेंच आयज जर आमचे ग्रेस चर्ची जाता फाल्यां आल्दोना आनी 29th आल्दोना आनी 30th बेनावली ट्रिनिटी इगोजेन जातलो. कोणाकूय दिसता येयात आनी पळयात. देव बरें करूं. शेवटाचो आशिर्वाद जाचोच सगल्या भुरग्यांनी तुमचेर खेरीत आशिर्वाद आसतलो. ह्या खातीर तुमी फुडें येवचें.
सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं आनी चोर पदवीदार देव तुमकां आपल्या आशिर्वादान सांबाळून तुमचें कुटुंब पवित्र करूं बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी वचून या तर पवित्र कुटुंब कशें जिवन खुशाल बरीत आपल्या कोश्टा त्रासान देखून जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. H 33, page 107, H3. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आतां हे दोन आशिर्वाद. पयलो आशिर्वाद कुटुंबांक, भुरगीं आपल्या आवय बाबाय बराबर रावची, आनी दुसरो आशिर्वाद खेरीत आशिर्वाद सगल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक. ह्या दुसऱ्या आशिर्वादाक तुमी भुरग्यांक मुखार हाडूं येता. आतां सद्याक आसा थंयच रावात. आवय बापूय आनी भुरगीं बराबर आसत जाल्यार ह्या वेळार तुमी तुमच्या एकामेकाच्या हाताक धरात. भायर आसत आनी भितर येवचें. हो आशिर्वाद दिता आसतना खेरीत भाशेन आमच्या आख्खे फिरगोजीचो उगडास करुया. सगल्यो आमचे सगल्यो फामिली आतां हिंगासर ह्या मिसाक ना, थोडी पयल्या मिसाक येवन गेली, थोडी कालच्या मिसाक येवन गेली. सगल्या कुटुंबा पासत ह्या वेळार आमी हो आशिर्वाद मागता आसतना तुमी ज्यो फामिली आयज हांगासर आसा, यू आर रिप्रेझेंटींग ऑल द फॅमिलीज. तरी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची घोराब्याच्यो गरजो, तुमचे वेगवेगळे तरेचे गोडे प्रश्न आसात, वो अडचणी आसात, वो देवाची देणी तुमकां मेळ्ळिल्लीं आसात, देवाक आर्गां दिवंक सोदतात, ह्या वेळार एक कुटुंब कशें देवाक तुमचे मागणे उबारात. स्वामी जेजू क्रिस्त, बापाचो सोम सारको सासनीक सोबद मनशा मदें एका कुटुंबाचो सांदो जावन जियेलो आनी ताणें कुटुंब सर्गीच्या आशिर्वादांनी गिरेस्त केलें. होच आशिर्वाद ह्या पवित्र कुटुंबाचो आमच्या दर एका कुटुंबाचेर ह्या वेळार आमी मागुया. एकामेकाच्या हाताक धरून सगळीं कुटुंबां तुमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्याचे हाताक धरून बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आशिर्वाद घेवंक एक कुटुंब कशी तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देवा, मोगान तुजे पोरशेक तुवें रचली आनी काकलुतीन तिची सोडवण केली. लग्नाच्या एकवटान तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्ता आनी पवित्र सभे मदें वसतल्या एकवटाचो उपकार करून तुजी खुशी जाली. तर आमी प्रार्थना तुज्या नांवान हांगा एकटवलेल्या ह्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. हे परी ह्या कुटुंबान एका मोगान एकटवलेलीं आसात तीं आपल्या आत्मीक उर्बेन आनी थीर मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूं, एकामेकाच्या गरजांक पावूं आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी भावार्थाचीं परगटणारां जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां खेरीत आशिर्वाद सगल्या भुरग्यांक, जीं ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आसात आनी आवय बापूय आपल्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक घेवन आसात, तांचे लागीं मागता मुखार येवंक. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक घेवन आवयो ज्यो आसात तांणी मुखार येवचें. तशेंच आमचीं दोतोनीचीं भुरगीं आनी हेर भुरगीं जीं आयज आयिल्लीं आसात तांणी सगल्यांनी मुखार येवचें. सगलीं भुरगीं आसात तीं तुमच्या आवय बापायचो हात ह्या वेळार सोडात आनी भायर येयात. ल्हान भुरग्यांक घेवन आसात तांणी मातशें मुखार येवचें. आल्ताराक तेंकून येयात.
आवय बापाय न्हू जायते पावटी आमची भुरगीं रातचीं उठटात आनी मोदें रडटात न्हू जायते पावटी तीं बरीं ना जातात आनी तुमकां मागीर हुस्को जाता. हे सगळे जे प्रश्न आसात भुरग्यां विशीं भोव करून जी कोण पयले पावटी आवय जाल्ली आसात तांकां जायते पावटी कन्फ्युजन जाता कितें करपाचें कशें करपाचें. जेंचे पयलीं भुरगीं आहा एक्सपिरियन्स आसा तांकां खबर आहा जाल्यार हे सगळे प्रश्न भुरगीं रडटात तेन्ना तें वायट न्हू. भुरग्यांचो आवाज आयकून आमी खुशाल जावपाक जाय. ह्या वेळार हे सगळे भाशेचे जे प्रश्न तुमकां सतायतात नव्यो आवयो कश्यो ह्या वेळार तुमच्या मनान हाडात. सोम्या जेजू तुवें भुरग्यांक मोगान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलोय. आमची मागणी बोलेपणान ह्या भुरग्यां पासत आयकून घे. आमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं मागतां आयक आमकां. सगळ्या वायटांतली आमकां ह्या भुरग्यांक निवार म्हूण तुजे लागीं मागतां. आमचें जिवीत आनी मार्गदर्शन तुजे कुर्शे प्रमाणे ह्या भुरग्यांक जावं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आनी मनशां मुखार जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन हीं भुरगीं वाडोशीं कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. ह्या काळाच्या सर्व भुरग्यांक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. तुज्या बोलेपणाच्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिवशीं कोर म्हूण तुजे लागीं मागता. ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या आवय बापायचेर इश्टांचेर कुटुंबाचेर बऱ्या करणाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता. आतां आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्यो तकल्यो बागोवच्यो. सर्वेस्परा आमच्या देवा भुरग्यांच्या तोंडांतले तुज्या नांवांक तुवें वाखाणणी मेळोशी केली. पवित्र सभा भावार्थान तुजे राखणेक ओपून दिता त्या तुज्या भुरग्यांचेर भोलेपणान नदर घाल. आंकवार मारितावन जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक खुशेन घेतली. तांकां वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगल्यांक ती नमुणो कशी दिली. तशेंच बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती शाणेपणान वाडत वेताना मनशांचे बरे चाली बोली वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान संवसारान क्रिस्ताची साक्षीदारां जावं. भावार्थ विस्तारूं आनी राखूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं. हें गीत आमी करतले आनी ह्या पवित्र उदकाचो शिवर ह्या वेळार आमचेर पडटा तेन्ना देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. F5, page 88, F5. Santosani Shanti Amgadi
भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक आयज आमची शाबासकी आनी भुरग्यांच्या आवय बापायक शाबासकी आमच्या फिरगोजेन आनीक जायतीं भुरगीं जल्माक येवं आनी आमचे फिरगोजेन जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची बरे भाशेन काळजी घेवंक पावूं. होच आशिर्वाद आतां निमणो आनीक एक पावटी आमचो याज्ञीक भाव आमकां दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी चोर पळयता देव ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारून आपले कुरपेन सांबाळूंक बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. थोडे ट्रे कलेक्शनाचे ट्रे घेवन भायर उबे आसतले घोडटात आनी फूल नापाकली दिवची म्हूण मागता. आनी कोणाकूय जर तर अमावंट जाय रिसीट जाय जाल्यार आय एम देर ओवर हियर विथ द QR कोड इन साकीच तितून आसतलो. सो यू कॅन कम ओवर देर. थँक्यू. Aqua Maria.